बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. बामडीनो आमी सांत मांडूक येता आसतना जुआना पावरी हे आमचे भयणी पासत मागुया. तिची गोची आज दुसऱ्या वर्साचो उगडास करतात. स्वर्गीच्या बापान तिका आपले शांतींत घेवंक मागतना निकिता जोझफिना फेर्नांदीस हिचो आज वाडदीस तिचे बसत आनी आज आपलो वाडदीस संभ्रमतेल्या बसत आमी मागुया. देवान तांकां बरी भलायकी दिवपाक. मिस्टर एंड मिसीस सेरांव ही आमची भाव भयणां बरी नात, तांकां बरी भलायकी हे मिसांतल्यान आमी मागून घेवया. सांतिज्म सॅक्रामेंट जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाजीक पोरबेक आमी तयार जातना पवित्र मिसाची भेटीचो आनी परम संस्कारांत आमचे खातीर रावतल्या जेजूचो अदीक आनी अदीक आमी लागशिल्लो अनुभव घेवंक हे मिसांत कृपा मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे सौभाग्यवन सुदांत कुवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आपल्या पास्कांच्या गुटा वरवीं आमचे सोडवणीचें काम सोंपयलें. ह्या पवित्र संस्कारांत खुणा उदेशी तोच ताच्या मोन्ना आनी पुनर्जिवंतपणाचो गूट आमी विस्वासान परगट्टाव. ताचे वरवीं आमचे सोडवणींत दिसान दीस अदीक सोपुनायेन वांटो घेवंक आमकां फाव कर म्हूण मागता. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. तोबिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. मेल्ल्याक पुरून आयलो तेच राती हांव मेलो आसलो देखून राजआंगणाचे वणटीक देखून आड पडलो. गोरमेक लागून हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. वणटेर म्हजी तकले वयर पाकुली आसात म्हूण म्हाका खबर नासली. तांचो मेल म्हज्या दोळ्यांनी पडलो आनी दोळ्यांचेर सार आयली. म्हाका ओयजागेर वेचें पडलें, पूण जितले ते वखद दिताले तितलो हांव चड कुड्डो जातालो आनी शेवटाक हांव सारकोच कुड्डो जालो. 4 वर्सां पर्यंत हांव दिश्ट नासतना उरलो. सगळे म्हज्या भाव भयणींक म्हाका लागून कोंत भोगली.
इलिमॅस गांवांत वचोसर आईकारान 2 वर्सां पर्यंत म्हजो परमास केलो. तेन्ना आना म्हजी बायल शिवण सूत करूंक लागली, कारण लायताली तितल्यो वस्तू ती तांगेर पावयताली आनी उपरांत ती तिका फारीक कोत्ताली. एकदां मासाच्या 7व्या दिसा शिवण दिल्लें तें तिणें तयार केलें आनी दोनयांक पावयलें, आनी तांणी तिचे मजुरी फारीक करचे करून जेवणाक म्हूण तिका एक बुडकुलो दिलो. बुडकुलो घरांत पावतच रडूंक लागलो. म्हजे बायलेक हांवें आपयली आनी विचारलें, हो हुंयचो हाडलाय? चोरून बा हाडूंक ना मूं? चोरयेचो जाल्यार वेगी तो ताच्या दोनयांक परतून दी, कित्याक चोरलेल्यो वस्तू खावंक पचनात. तिणें म्हणलें, चोरून हाडूंक ना, म्हज्या कामाचें फारीक करचें करून एक देणें कशें तो म्हाका दिला. हांव तिचें सोत मानिनासलो आनी तें दोनयांक परतून दिवंक लायतालो, आनी ह्या पासत हांव तिचेर तिडतालों. शेकी तापोवन तिणें म्हणलें, तुजे भिक्षा खंय पावली आतां, आनी तुज्या बऱ्या कोण्यांक कसलो फळ मेळ्ळो? तुजें सगळें आतां सगल्यांक गमलें. देवाचें उतरें. देवाचें ओडुपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. ताचें कालीज स्थिर आसा, सोरेस्पराचेर पातयेवन रावता. परतून म्हणुया, ताचें कालीज स्थिर आसा, सोरेस्पराचेर पातयेवन रावता. जो कोण सोरेस्पराची भोक्ती कोत्ता, ताच्यो आज्ञो स्वतासान पाळता, तो मनीस बागी. ताचें सोत पृथ्वीचेर बोलीस जायत वेतलें. प्रमाणीक मनशाचें संसद सोदो. जबाब, ताचें कालीज स्थिर आसा, सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. ताचें कालीज स्थिर आसा, सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. निर्भाग्याची खबर पावत म्हूण ताका हुस्को ना. तो आपलें कालीज कोट दवरता, ताका भिरांतूच ना. आखरेक आपल्या दुस्मनाचें गोठण जाल्लें पळोवन तो दादोशी जाता. जबाब, ताचें कालीज स्थिर आसा, सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. सोडोल हातान तो दुबल्यांक वांडटा. ताचें बरेपण सदांकाल तोखतलें. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब, ताचें कालीज स्थिर आसा, सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. उद्गार. वर्तो बाप जेजूचो, मोहिमेवून देव आमचो, तुमची मत उजवाडावन तुमचे आपोवण्याचो कितलो उंच बरवंसो उगडापो तुमकां जावं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फारिसेवांतले आनी हेरोदीच्या पक्षांतले कांय जाणांक जेजूक उतराक सांपडावंक ताचेशी धाडले. तांणी लागीं सरून अशें म्हळें, गुरुजी, तूं सत्यवंत आनी तुका कोणाचीच भिरांत ना म्हूण आमी जाणो. कित्याक तूं लोकांच्या तोंडाक पळयना आनी देवाची वाट खरेपणान शिकयताय. तूं शेजाराक पोट्टी फारीक करूं येता की ना? आमी ती फारीक करची की ना? तांच्या नाड
तांची नाड विद्या ओळखून जेजून तांकां म्हळें, तुमी कित्याक म्हाका हो फास मांडूंक सोदतात? एक देनार म्हाका हाडून दियात पळोवया. आनी ताणें हाडून दिलो आनी ताणें म्हळें, हें रुपणें आनी बरोवप कोणाचें? ताणें म्हळें, शेजाराचें. परती पालून जेजून तांकां सांगलें, तशें जाल्यार शेजाराचें तें शेजाराक परतून दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. आनी आयकून ते अजाप जाले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, तुमी केन्ना केन्ना आयकलां आसतलें, दोग दुस्मान जायते फावटी एक जातात तिसऱ्याचेर झुजूंक, तिसऱ्याचे लागीं जिखूंक. हें आमच्या गोंयांत सदांचें जालां. तुमी चोयतात एलिसांव जाता तेन्ना कोण कोणूय दुस्मान आसलेले एकठांय जातात, दुसरे आनी एक पार्टीचेर झुजूंक. हरशीं उलयनासले, तोंडाक तोंड पळयनासले, मागीर फ्रेंड्स जातात. इंग्लीश भाशेन म्हणटात, इन पॉलिटिक्स देर आर नो परमनंट फ्रेंड्स अँड नो परमनंट फोज. आनी एक खात्रेन सांगता, कित्याक जरूय तर तुमी वयर पर्वरी एसेंब्लीन गेल्यार ऑपोजिशन आनीक रुलींग कोण ते कळना, सगळे बरे हांसून न्हेसून खावन एन्जॉय करतात एसेंब्ली. हांवें पळयलां म्हज्या दोळ्यांनी. सगळे बाराबर जेवपाक वयतात, जायते भाशेचे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सगळे जेवण, सगळे बाराबर जेवतात. मागीर एसेंब्लीन झगडटात, बेश्टे बोवाळ मारतात. टू एनिमीज गेट टुगेदर टू फायट द थर्ड एनिमी. हय म्हणलेलें आहा. भाव म्हणून वर्ल्ड वॉर सेकेंड जालें तेन्ना अमेरिकन आनी ग्रेट ब्रिटन जॉयन जावन झुजताले. आनी तेंचे बरोबर कोण आसलो जाणा? रशिया, सोवियत युनियन, अमेरिका एंड ग्रेट ब्रिटन वर फायटींग अगेन्स्ट हिटलर ऑफ जर्मनी. आमी जाणा आतां रशिया और सोवियत युनियन आनी अमेरिकनाक पडोच ना. तरी आसतना सगळे एकठांय जाल्ले वर्ल्ड वॉराक हिटलराक मारूंक, हिटलराक उडोवंक, जर्मनी डिस्ट्रॉय करपाक. आनी जपान तेंचे वदान आसली. जपानाचेर हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब उडयलो, एटम बॉम्ब. झूज सोंपलें ते वेळार. आतां व्हडले एनिमीज, तेन्ना झुजून फ्रेंड्स जाले. हाचे शुभ वर्तमानान तसली कसली गोत कही. हांगा आमी आयकता फारिसेव आनीक हेरोदीच्या पक्षांतले, हेरोडियन्स आमी ताका म्हणटा, हेरोदीच्या पक्षांतले एकठांय जातात जेजूक धरपाक. फारिसेवांक आनी हेरोदियस पक्षांक ताका पडनासलें, कित्याक फारिसेव तांकां रोमन सरकार नाका आसलो, तांकां धांवडावंक सोदताले. दे डिडंट वॉन्ट रोमन एम्परर टू बी रुलींग ओवर देम. आमी कोणाचेच गुलाम न्हय, आमी आब्राहामाची संसद. फारिसेव व्हडल्यो ओड्डे फुलोवन सांगताले, पूण रोमन सरकाराचे गुलाम आसले, ताका टॅक्स फारीक करताले. देखून ते मागीर आमकां टॅक्स कलेक्टर आयले. हेरोदीचे पक्षाचे ते सगळे हेरोदीचे मनीस आसले ते शेजार पातशाळाचे आसले. हेरोदीच्या पक्षांतले किंग हेरोड आमी जाणा, तो हाफ जू हाफ तेंचे वदान आसलो. ते दुस्मान आसले, तांकां पडनासले. हेरोदीच्या पक्षाक जाय आसलें रोमन एम्पायर. तांणी राज चलयलेलें सरकार, शेजार पातशाय तांकां जाय आसलें. कोणूय कितें करता ताचेर ते रोखडेच फिर्याद मांडटाले. पूण जेजूक सांपडावंक ते एकठांय जातात. आनी तांकां कोण धाडटा? ताचेशी धाडले. कोणें धाडले? स्क्रायब्स. कित्याक जेजू तांकां झुपाटी दितालो. आमी काल आयकलां. कितें आयकलां?
जेजू तांकां सांगतालो, जो फातर मानप्यांनी सोडून दिल्लो तोच कोणशा सोदीचो फातर जालो. जेजू तांकां सांगतालो, एक मळो लायलो, दोनयान कोलंबी कांतयली, गोपूर बांदलो आनी आपूण गेलो. फोंडां मेळटा तो वेळ पावतच मनशांक धाडले, तांकां मारले ताणें जिवेची. आपल्या पुताक भियेतले, पुताक धाडलो, ताकाय मारलो. तांकां कळ्ळें जेजू आपल्याची खबर सांगता म्हूण. देखून ते आतां फारिजेवांक आनी हेरोदीच्या पक्षाच्या मनशांक धाडटात जेजूशी ताका सांपडावंक. आनी ते आयडियार कोत्तात, दोगूय दुस्मान खरें आयडियार कोत्तात. शेजार पांचशाक टॅक्स फारी करूंक जाय आमी? जेजूला विचारतात. जेजून तर वय म्हणलें, तो शेजार पांचशाचो इश्ट तो जुदेव जावन नजो अशें चिंतले आहले. जेजून तर म्हणलेलें नाका, ते शेजार पांचशाक सांगतले आसले जेजूचें मरण पयलें जावपाचें. नाका म्हणलेलें, तो शेजाराचो दुस्मान. ताजेर फिर्याद मांडलेले आसले. जेजू तांच्यो नाड बुदी जाणां आसता, आपल्याक धरूंक सोदतात. देखून जेजू म्हणटा दाखयात पळयात. आनी ते ताका एक दिनार दाखयतात. आनी जेजू तांकां सांगता, हे शेजाऱ्याचे पयशे ताका दियात. आतां आमी 2000 सगळे बँकीन घालता. मोदीन छापलेले मोदीक दियात, शेजाराचे शेजाराक दियात आनी देवाचें देवाक दियात. गरजेचें तें देवाचें देवाक दियात. आमी देवाक दिवंक विसरता. देवाक दिवंक आमचो वेळ, देवाक दिवंक आमचो मोग, देवाक दिवंक आमचो संबंद आमी विसरता. जेजू आयज आमकां बाबा मुडीन शिकोवन दिता, शेजाराचें शेजाराक दियात, देवाचें देवाक दियात. आमकां गरजेचें सगल्यांक टू फायंड द मिडल वे, मदली वाट. एक्स्ट्रीम्स आर बॅड. आज तोच जेजू आमच्या आल्ताराचेर येता हांगा. जाणवाईन ह्या फारिजेवांक आनी हेरोदीच्या पक्षाच्या लोकांक बरो जबाब दिलो. तेच म्हणटात, मार्कू बरयता, आनी आयकून ते अजाप जाले. जेजूचो जबाब आयकून ते अजाप जाले. आमची देवान दिल्ली जाणवाय वापरून बरे गूण आपणावंक तेच जेजूची कृपा ह्या मिसांतल्यान मागुया. वेदीचे उड्या सवे बेटोनिंग आमी गायन गावया. C40 540 C43 पेज 46. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार
पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी वयलें आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाराक सर्वेस्वर मानून घेवन. बोमोगाल बाप्पा, आमचे सोडवणीचो गूट समरंभून ही देणी आमी तुका भेटयता. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां करून दी. जावं तो आमकां एकवटाची खुणा आनी प्रिती मोगाची गांठ ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराक आयबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सर्वपदवीधर आनी सासणाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वतां जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो, कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. सासणांक तो आमचो खरो यादनीक निरंतरी भेटोवचो योजना ताणें आमकां घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन ताणें तुका आपणाची भेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयलेली ताची कूड शेवून आमकां गोठाय मेळटा आनी आमच्या पासत वारयलेलें ताचें रगत पियेवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवता बराबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 tovaraczo sorvespor tu, zorganizo sar, volea tuđera vojvova, tu stoji, tu kasoj, zoj, zoj, बाप्पा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पिवची. तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सस्नीक करोराचें रगत पातकेंचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरमता, तुजें पुनर्जिवंतपण आमी परगटता. तुज्या येण्याक आमी वतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपी तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची बोकरून जिवाना पुरी हांची दया कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर
आम्हा समेस्तांची एबेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावून ह्या मिसा बिटेन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमचे माय सांगती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोमदूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक आमेन. जेजून आमकां शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान आमचे बाप्पा म्हणून बापाक उलो मारुया. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजो राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाकंतांतली वाटाय कित्याक रजवटी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्यो आसना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन दुतांक बळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता ससनांच्या ससनांक आमेन. जीवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवय आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. शेजाराचें तें शेजाराक आनी देवाचें तें देवाक दियात म्हूण सांगतलो जेजू. आमकां आपल्या जेवणांत पोसता बापाच्या संबंदांत आमी सदांच वाडूं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली. ताच्या जेवणांत वांटो घेतिली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूशी येयात. कोमयाच्या वेळार आमी गायन गावया. D21 पान 58. D21 पेज 58.
प्रार्थुया. प्रितचे बाप्पा, हें सर्गीचें जेवण आमकां पवित्र करूं. जेजूच्या कुडी आनी रोगता वरवीं आम्हा तुज्या भुरग्यांचो एकवट थीर जावं आनी आख्खी तुजी पवित्र सभा भाव भयणांच्या मोगांत सदांच वाडो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाव भयणीनो, फाल्यांच्यान आमी जेजूच्या पवित्र काळजाचे परबेक तयारी सुरू करता. फाल्यां सांजे 5:45 5:45 तेर्स आनी 6 मीस. फाल्यांच्यान आमचे रेदेमतरिस्ट पाद्री देवाचें उतर परगटूंक हांगा येतले. एकेका दिसाक वाड्यांतले भाव भयणांक नोवेनाची मांडावळ करूंक घाला. फाल्यां वयताले सांतिस्म. आमी सगळीं सांगाताक ह्या जेजूच्या पवित्र काळजाचे परबेंत वांटो घेवया. ही परब खरेंच जेजून मागली. ते सिस्टरी लागीं, माद्री लागीं, मार्गरिदा मारिया आलाकोक तिका दिश्टी पडून म्हज्या काळजाक तूं तरी इल्लो मान दी, तूं तरी इल्लें फारीकपण दी. बरे भाशेन हें नोवेन आमी करुया. आज सांजे 5:30 आमी इगोर्जेची सफाई करतले. आमी जायते फावटी दुसऱ्या इगोर्जांनी वयता तेन्ना वयर नदर मारता. गोयरूम आहा ना तो, आमचे गोयरूम आहा वयर, तुमी पयला नकडो हांव तो काडूंक जाय. ही देवाचें मंदीर म्हणटूच आज सकाळीं थोडो लोक आसतले. आमी आपयल्यात मानाय लिंप करूंक आनी सांजे आमी इगोज धुतले. आनीक आमचे जेलादोर आसात, आपोस्टलशीप ऑफ प्रेयर, मागण्यांचो आपोस्लाद, ताचे वांगडी आसात. सुमार 100 आसात ते. तांणी सगल्यांनी येवंक जाय. आनी येना जाल्यार चिंतचे तांणी आपणाक कितें तरी चुकता. जेजूचे काळजाची भक्तींत जेलादोर मुखेल वांटो घेतात. म्हणटूच सगळे जेलादोर आहात तांणी येवचें म्हूण मागता. मांडे 12 आमचे इगोर्जेंत एक आमकां दियाक नेता, डिकन बोरीस डायस म्हूण. तो आमचे बरोबर आसतलो. एप्रिलाचे वर्साक फुडल्या वर्साचे एप्रिलाक बुऱ्यान ताचे पाद्रीपणाची मागणी जावं उपरांत आमचे बरोबर आसतलो. बोरीस हो भुरगो कुंकोळेचो. आमी ताचे पासत मागुया आनी आमचोय मागण्यांचो तशेंच आमच्या आसण्यांचो तेंको ताका दिवया. मांडे 12 जून तो आमचे बरोबर आसतलो हांगा. देवाचें उतर परगटूंक आमी ताका ट्रेनींग करतले. विजीट करपाक, दुसरे साक्रामेंतांची तयारी करपाक. आनीक आमच्या गांवांत पिडेंत आसात आनी जाणटी आसात तांकांय भेट करपाक. इगोर्जेचो कारबार कसो चलता तो दाखोवपाक. बॅप्टिजम, डेथ, मॅरेज रजिस्टर्स, पयल्या कुमन्यांची, बावतिजमाची शिकोवण, काजाराची शिकोवण, हें सगळें ताका ट्रेनींग. मागीर एप्रिलांत ताची यादनीकपणाची मागणी जातली. आमी सगळे ताळगांवकारांनी ताका आमचो तेंको दिवंक जाय. ताची आकारणी जावं. आमकां सदांच देवाच्या कृपेन एके भाशेन डिकन्स मेळ्ळ्यात आनी आमी जाणा आमचे बरोबर जायते डिकन्स इगोर्जेंत आसून आनी फॉर्म जावन गेल्यात. आतां इगोर्जांनी काम करतात. आग्नेल आमचे वळखीचो, मागीर फादर डॅन्ड्रीस, ताचे आदी फादर विलियम, जायते जाण आमचे उगडासाचे. बोरीस, ताकाय आमचो तेंको आमी दिवया. सर्वेश पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.
रातुया. देवा एका जपाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मोन्नांचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तामन आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जियेतान राजवट चलयताय सासनांच्या सासना. आमेन. देवाचो आदार आसून सदांच आमचे ताय. आमेन. शेवटा गायन गावया मोगाडा जेजू R27 पान 109 आणि 9 190 R27 पेज 190.